नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह सध्या गुजरात भेटेर आसात. गुजरातांतल्या वडनगरांत घरमंत्री अमित शाह हांणी लोककल्याणाच्या हेतान विकासा कडेन जोडपी येवजण्यांचें उक्तावण केलें. हातूंत वट्ट 300 कोटी रुपयाच्या उदरगत प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यात्रेचेर फिल्माचें विमोचन, पुरातात्वीक संग्रहालयाचें उक्तावण तशेंच शारी रस्त्यांची उदरगत आनी रस्त्याच्या सुशोभीकरणाच्या कामांचो हातूंत आस्पाव आसा. वडनगरांत उक्तावण केल्लें संग्रहालय हें संवसारांतलें सगळ्यांत भोवस्तरीय सांस्कृतीक दायज आशिल्लें संग्रहालय आसा अशें ह्या वेळार घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. आज यहाँ पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं. इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है. संग्रहालय भवन, उत्खनन स्थल, इसके अंदर 2500 साल से पुरानी वडनगर की यात्रा को जीवंत करने का काम संग्रहालय बनाने वालों ने किया है. ये म्यूजियम न केवल वडनगर के पुरातन होने का बोध देता है, वडनगर के हर समय समयांतर में संस्कृति, व्यापार, नगर रचना, शिक्षा और शासन के भी कई सारे कंट्रीब्यूशन को, योगदान को उजागर करता है. आज यहाँ पर स्पेडेक्स मिशनांतल्यान चेजर आनी टार्गेट ह्या 2 उपगिऱ्यांक यशस्वीरित्या अंतराळांत डॉकिंग केले उपरांत भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेत आयज इतिहास रचलो. इस्रोन विकसीत केल्ल्या भारतीय डॉकिंग प्रणालीच्या इतिहासीक यशा उपरांत अमेरिका, रशिया आनी चीन उपरांत भारत ह्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी चवथो देश थारला. ह्या डॉकिंग तंत्रगिन्यानाचो वापर करून कक्षांतल्यान इंधन भरप आनी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्शणाक मुळावी बांदावळ एकठांय करप ह्यो मुळाव्यो सुविधा आस्पावीत आसात. ह्या उपक्रमा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान इस्रोच्या विज्ञानिकांक तशेंच पुराय अंतराळ समुदायाक परबी भेटयल्या. येता त्या काळात अंतराळ मिशना खातीर हें म्हत्वाचें पावल थारतलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत सांगलें. इस्रोचे आदले वैज्ञानीक नंबी नारायणन हांणी परबी भेटयतना इस्रो खातीर हें तंत्रगिन्यान म्हत्वाचें थारतलें अशें सांगलें. I don't have the details, but I understand that it is docked successfully, which means after docking they will be passing the electrical power from the chaser to the target and vice versa. Now these are 2 satellites. Now these 2 satellites can be clubbed together right now, and they can be separated. So they can work as 2 satellites or they can work as a single satellite. But for Chandrayaan 4, yes, that is planned next year. But then Gaganyaan is planned for 2028. In both the missions it will be helpful, because without docking you can't survive. You can't really work on outer space missions. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची तारीख जसजशी लागीं पावता तसतशी राजकीय पक्षांच्यो हालचाली अदीक नेटान चालू जातात. वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया फाल्यां शुक्रारा सोंपता. आयज आम आदमी, भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसीचे कितलेशेच नामनेचे उमेदवार आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. आम आदमी पक्षाचे वडील फुडारी मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, गोपाल रॉय, भाजपाचे कपिल मिश्रा, हरीश खुराना, अरविंद सिंग लवली आनी काँग्रेसीचे संदीप दीक्षित, मुदीत अगरवाल, राजेश लिलोठिया आपले नामांकन अर्ज भरतले. आपले नामांकन भरल्या उपरांत भाजपाचे हरीश खुराना हांणी भारतीय जनता पक्ष जैतिवंत जातलो असो विश्वास उक्तायलो. आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोतीनगर विधानसभा में हम करते हुए विधानसभा के अंदर जाएं और दिल्ली के अंदर हम जो पिछले कई सालों से सरकार में नहीं हैं वापस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता वापस मिले और दिल्ली की हम सेवा का जो हमने ध्येय उठाया है
उसको हम करें। इसी ध्येय के साथ आज हमने पूजा करते हुए आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मोतीनगर के अपार जो मेरे परिवार के लोग हैं मेरे साथ आज जाएंगे। मोतीनगर तो मेरा परिवार है, विधानसभा मेरा परिवार है। आज हम जाएंगे और जिस प्रकार से लोगों का जो जोश है वो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है। मोतीनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। काल राती अज्ञात हल्लेखोरांनी हल्लो केल्ले अभिनेतो सैफ अली खान हांची भलायकी आता स्थिर आणि धोक्या भायर आसा अशी माहिती लीलावती इस्पितळाच्या दोतोरांनी दिल्या। आयज फांतोडेर 2 वरांच्या सुमाराक अभिनेतो सैफ अली खानाक गंभीर जखम जाल्ल्यान लीलावती इस्पितळांत दाखल केल्लो। 2 इंच धारेच्या सुरयेन ताचेर हल्लो जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। सैफ अली खानाक ऑपरेशन थिएटरांतल्यान आतां आयसीयूंत निरीक्षणा खाला दवरला। लुटमारेच्या हेतान हल्लेखोर सैफ अली खानाच्या घरांत भितर सरिल्लो तेन्ना सैफ अली खानान ताका आडावपाचो यत्न केलो। हातूंत सैफ अली खान जखमी जाल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिल्या। हल्लेखोराचो सोद चालू आसा। राष्ट्रीय पशुपालन खात्याचे संचालक व्ही.पी. सिंग हे फाटले 2 दीस गोंय भोंवडेर आशिल्ले। ह्या वेळार फोंड्याच्या पशुपालन खात्याच्या कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेवन 21व्या पशुगणने विशीं माहिती तांणी दिली। ह्या वेळार तांचे सयत नोडल अधिकारी डॉ. माणिक पाटील आनी डॉ. नरेंद्र नाईक हाजीर आशिल्ले। नोव्हेंबर 2024 सालांत सुरू जाल्ली ही जनगणना फेब्रुवारी 2025 पुराय जातली। आतां मेरेन सुमार 30% काम पुराय जाल्ल्याची माहिती राष्ट्रीय पशुपालन खात्याचे संचालक व्ही.पी. सिंग हांणी दिली। So this census is very important. You don't think this census is very humanitarian of entire state, you entire country, or everything is dependent on this data. You know each and every vaccination program, even livestock health, some healthy vaccine also procured from this livestock census data. So this census is conducted every 5 years. This is very important. This census will be completed by February last this month. Next month. So this is a 4-month exercise. So some states have started, some delayed due to some manpower engagement or some other problems. Now census is ongoing in entire country, each and every around 36 states in India. This is a very small state. There is no problem. They will complete within time. Around more than 30% data they have completed. But exercise in this state is going very good. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना, भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, गोंय सरकार तशेंच गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटना 18 जानेवारी दिसा राष्ट्रीय रेड रन 2.0 आयोजित करता। हे विशींची अधिक माहिती गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेचे प्रकल्प संचालक डॉ. ललिता उमरसकर हांणी अधिक माहिती दिली। ह्या वेळार तांचे वांगडा जोड संचालक उमाकांत सावंत हाजीर आशिल्ले। राष्ट्रीय रेड रन 2.0 पणजे मिरमार दर्यादेग सर्कला सावन सकाळी 6:30 वरांचेर सुरू जातली। 18 January, Saturday morning, 6:30 a.m. Our second edition of the National Red Run, which we are doing in collaboration with National AIDS Control Organization, will be flagged off at 6:30 a.m. on Saturday, January 18. So we got the details of our participants and how the whole program will go. Will be done by our joint director, Mr. Umakant Sagar. So this is basically to create awareness about HIV/AIDS and to promote a feeling of empathy towards everyone those who are infected or affected by HIV/AIDS. This is how we show our support. We reduce the stigma and we hope to reduce the infection. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।